वैयक्तिक मागणे, पर्सनल प्रेयर. हर एकल्यांक आमी पर्सनल प्रेयरांत बिल्डअप जाल्यार मात्र देवाचे एक लागशिल्ल्यान आमी पाटलाव करूंक जाता. देखून जेजूचे जिवीत पळयल्यार तो दिसाक सगळे आपलो वावर करतालो. आपोस्तलां सांगता सगळे गांव गांव भोंवन सुवार्ता परगट करतालो, पिडेस्तांक गूण करतालो आनी जायत्यांक बरी भलायकी दितालो आनी बरें उतार देवाचो मोग कितें म्हूण ह्या संवसाराक कळीत केल्लो. पूण राती सगळी रात तो मागणें करतालो. देखून देवाच्या एकल्या जनीत पुताकत इतल्या मागण्याची गरज पडली जाल्यार आमकां कितल्या मागण्याची गरज आसा. देखून वैयक्तीक मागणे हर एका मनशान ह्या संवसारांत वैयक्तीक मागणे बिल्डअप करचे, पर्सनल प्रेयर बिल्डअप करचे. तेदाला मात्र तो देवाचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक जाता आनी देवाचो मोग जोडून काडूंक जाता आनी देवाची खुशी कितें म्हणून तुका समजून काडूंक जाता. देखून काल एक कुटुंबाच्या मागण्यांत संतोष पावल्यार जायना, पूण पर्सनल मागणे, वैयक्तीक मागणे हे आमकां प्रत्येक जण कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांत पयलें आमकां सांगचें जावन आसा. एक वर तुका पर्सनल मागणें करूंक जाता जाल्यार मात्र कॅरिझमॅटिकाक जॉयन जावना. कित्याक 1 घंटो पर्सनल मागणें, 1 hour पर्सनल प्रेयर हे देवा सांगता एक वर्तो संबंध जोडून हे सगळ्यांनी केला. मदर तेरेसाचें जिवीत पळयल्यार ती सकाळीं उठोवन मीस पेटोवन 1 घंटो सक्रामेंता मुखार बसून तिचे पर्सनल प्रेयर करून मागीर तिच्या कामाक येताली. इतली ती बिजी आसली. जाल्यार जायत्या संतभक्ताचें जिवीत पळयल्यार, जायत्या मनशांचें जिवीत पळयल्यार पर्सनल प्रेयर, वैयक्तीक मागणें तुका तुजें जिवीत बिल्डअप करता. तुज्या जिवितांत कितें प्रॉब्लेम येनातले बरी तुजें जिवीत सांबाळटा देव. देखून पर्सनल प्रेयर कित्याक गरज, की कशें करीजे म्हणल्यार समजून आनी घेया. हे दोन मागणी आसात, एक पर्सनल प्रेयर, एक ग्रुप प्रेयर म्हणून. ग्रुप म्हणटना आमी सांगता ग्रुपान मेळचे या आतां कशें आमी मेळ्ळ्या युट्यूबार ऑनलायनीर कशें मेळ्ळ्या हे ग्रुप आतां आमी मागचे ग्रुप प्रेयर. पूण आमचे पर्सनल प्रेयर बिल्डअप करीचे म्हणून देवाचें उतर सांगता. मातेवाचो वांजेल आमकां सांगता 6 अध्याय 6 आनी 7 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6 and 7 सांगता. पूण तूं मागताना तुज्या गुप्त कुडा भितर वचो, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. तुवें गुटान केल्लें आनी तुवें गुठान केल्लें हें मागणें तुजो बाप हें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून ह्या संवसारांत आमकां देवाचो प्रतिफळ मेळचें जाल्यार, आमी केल्ल्या मागण्याक आमकां फळ मेळचें जाल्यार खंडीत आमी पर्सनल प्रेयर, वैयक्तीक मागणें म्हणटा. पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता, पूण तूं मागताना तुज्या गुपीत कुडा भितर रेग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून गुपीत मागणें म्हळ्यार वैयक्तीक मागणें या पर्सनल प्रेयर हे बारीक गरजेचें मनशा जिवितांत. मस्तू जाणांक आमी सांगता, पूण चड जाणांक हे पर्सनल मागणें करूंक बारीक कस्त, तांकां तो टायमय मेळना आनी जावंक जायना. पूण तूं सदांच प्रयत्न करताय जाल्यार एक 20 आनी 1 दीस पर्सनल प्रेयराक तूं सदांय बसता जाल्यार मागीर तुका ती संवय जाता. ती खंय गेल्यार तुका मागणें करियत, पर्सनल प्रेयर करियत. देखून जुवांचो वांजेल सांगता 4 अध्याय 20 आनी 4 वाक्यां. आमी कशें मागणें करीचें की म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जुवांचो वांजेल 4 अध्याय 20 आनी 4 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24. देव आत्म जावन ह्या संवसारांत आसा. देव आत्म. देखून त्या देवाक आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचे. आत्मा म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमी बरें पर्सनल प्रेयर करता आसतना, आनी सतान म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां जायतें कळीत आसाचें, जायतें वाचीचें. देखून सत म्हळ्यार पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें म्हणून. देवाचें उतर सत. आनी जुवांचो वांजेल आमकां क्लियर सांगता थंय 8 अध्याय 30 आनी 2 वाक्यां. देवाचें उतर सांगता, सत तुमी जाण जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितले म्हणटा. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 सांगता. देखून हे उतर आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32.
देवाचें उतर आमी आयकुया. तुम्ही सत जाणां जातले तुम्ही आहात. 7 जाणां जातल्यात आणि सत तुमका सुटका ते दितले. 7 तुमकां सुटका दितले. 7 जाणांचे म्हळ्यार देवाचें उतर आमी जाणा जायचे, देवाचें उतर आमी वाचीचे. देखून पर्सनल प्रेयरांत थोडे अंत आसात. हांव तुमकां सांगता अंत कशे की म्हणून पयले सुवातेर तुवें पर्सनल मागण्याक बसता आसतना 5 मिनटां देवा बापाक अर्गां दिवची, 5 मिनटां जेजूक अर्गां दिवची आनी 5 मिनटां पवित्र आत्म्याक अर्गां दिवची. हाका ट्रिनिटी म्हळ्यार त्रिएक देवाक तुवें आराधन करचें, सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें. ताचे मागीर देवाचें उतर सांगता तुमच्या पातकां तुवें वळखून काण घेवची, पातकां वळखून काण घेवची आनी तुका तुवें क्लन्सिंग करचें. तुजी मोत, तुजे दोळे, तुजे कान, तुजो स्वास, तुजे वोंट, तुजी जीब, तुजे ताळो, तुजें काळीज, तुजे हर एक कुडीचे विश्व आनी हर एक रक्ताचो कण जेजूच्या अमोलीक रक्तान क्लन्सिंग करूंक हाडचो. म्हळ्यार पवित्र त्या रक्तान आमकां आमी नितळ करचें, शुद्ध करचें आनी पातकां वळखून काण घेवची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसरें आमी देवाचें उतर वाचचें. एक तातूंत एक 15 मिनटां देवाचें उतर वाचूंक दवरचें. 15 मिनटां अर्गां जाली, एक तातूंत एक 5 मिनटां तुजे पातकाच्या बक्षान जालें, मागीर उरली 10 मिनटां तुवें समर्पण करचें, सगळें जिवीत तुजें समर्पण करचें, तुजें कुटुंब सगळें समर्पण करचें. ताचे उपरांत देवाचें उतर वाचचें 15 मिनटां आनी उरलेली 15 मिनटां तुवें इंटरसेशन करचें. सगळ्या लोकां खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर तुवें मागणें करचें. हे पर्सनल प्रेयरचे मेथड जावन आसात. देखून आमकां सांगता इसाया प्रवादी 20 आनी 9 अध्याय 13 वाक्या, जायतीं जाणां आज मागणें करतात, तांची मोत खंयी आसता, तांचें काळीज खंयी आसता, मोन खंयी आसता आनी आमी मागणें करता. असल्यांक कितें सांगता पळया, इसाया चॅप्टर 29 वर्स 13. सर्वेस्परान म्हळें ही पर्जा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता. उतरां मात्र आमच्या काळीज ना देवा सरसीन. देखून आमचे पर्सनल प्रेयरांत आमचें मन, आमचें काळीज, आमचो आत्मा, आमची कूड सगळी देवा तें समर्पण. आमी खंयच्याच टेम्पटेशनाक वचनातले बरी, हे खंयचेय आमकां थाळ्ळें येयनातले बरी. तूं बसुल्लो तो जागो, मागण्याक बसुल्लो जागो जेजूच्या अमलीक रक्तान तो खबर करचें आनी सील करून सोडचें. खंयचीच कोटी सकत तुका दोशी बरी, ह्या खंयचेय संवसाराचे चिंतप तुका येनातले बरी, ह्या खंयचेय समस्या तुज्या मतीन येनातले बरी. देवाक संपूर्ण समर्पण कर. न्हू 1 घंटो आमी देवा कडेन रावोंक, देवा सांगता रावोंक आमी प्रयत्न केल्यार खंडीत तें जाता म्हणटा. देखून जीं कोण पळय अशें नात, सर्वेस्पोर तांकां अशीं उतरां सांगता, ही पर्जा उतरांनी मात्र म्हाका लागीं सरता, वोंठांनी मात्र म्हाका मान दिता, पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात. कितें फायदो? आनी म्हजेर तांकां आसा ती भक्त फकत तोंडार केल्लेल्या त्या मनशाच्या आज्ञाच्या पालन मात्र म्हणटा. देखून आमची सगळी मागणी, आमचे सगळे तेर्स अशें जातात. देखून आमचे खंयी आसता मोत, खंयी आमी मागणें करता. कित्याक म्हळ्यार आमी मागण्या बसतना आमी हांगा कोडयाळान बसल्यार आमची मोत एक फावटी अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया पुरा येता केल्यार आमची पुरा सगळ्यान दिसचीन आसात न्ही. तांचे कडेन वचून येता मोत पुरा, सगळ्यान गोवन येता. पूण देवा सरसीन मात्र वचना. देवा सरसीन सोडून दुसऱ्या हर एक कडेन ही मोत गुंवती आसता. आमी खंयी आसा, मोत खंयी आसा. देखून अहलें आराधन देवाक फावो जायना, फावो करून जावन असो. कित्याक म्हळ्यार अहलें आराधन देव तें मानून घेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून पयलो हंत जावन आसा दुसऱ्या आमचे जिवितांत पळया. पयलो हंत आमी सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करचें. दुसरो अंत जावन तो विधेयपणान आमी मागणें करचें म्हणटा. जुवांव सुवांजेल 15 अध्याय 7वें वाक्य सांगता विधेयपणाचें मागणें कशें पळया. देवाचें उतर जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. बारी व्हडले प्रॉमिसेस सदांय तुमी क्लेम करून मागा. यंग वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करा. जॉन 15:7. तुम्ही म्हजे थंय रावशात जाल्यार आणि म्हजी उतरां तुजे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तें मागयेत, तुका तें मेळटलें. तुमी कितेंय तें मागयेत तें तुमकां मेळटलें. पळया, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार, म्हजे उतर तुमचे थंय रावत जाल्यार कितेंय तुमी मागयेत तें हांव तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पर्सनल प्रेयरांत कितें म्हळ्यार वैयक्तीक मागण्यांत आमी जेजू थंय रावचें.
आनी देवाचें उतर वाचून ते आमचे थंय काण घेवचें. देवाचें उतर आमचें थंय. तेन्ना आमी कितेंय मागल्यार देव आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. इतल्यान ती आमच्या मोहन आनी काळीज नितळ आसाचे, निर्मळ आसाचे, पवित्र आसाचे, पातकांत आमी सुटका जोडले आसाचे. देखून आमकां सांगता पळया, तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार एक वराचें म्हळ्यार आपोस्तलांक जेजून मस्तपडी सांगलें, एक वर म्हजे सांगता तुमकां जागे रावंक जावना हांगे म्हणून. जेजू मागणें करतालो वचून हे न्हिदोन पडटाले. अशी परिस्थिती आमची जाल्या आजकाल. जेजू आमकां मागणें करूंक आपोवणें दिता. ह्या काळार प्रत्येक जावन आतां कितले ह्या 2020 आमी कितले कश्टांतावन वळख जावन भायर आयला, कितले कश्ट आमी सोंसले, कितली अणवर आमचेर आयली, कितली पिडा शिडा आमचेर धाड घालूंक पळयताली. जाल्यार सुमयेन आमकां राखलां जालें. कित्याक आमी सुमये सांगता आसांव आनी ताचें उतर आमचें तें आसा. देखून आमी मागलें देवान आमकां दिलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून देवाचें उतर सांगता मोगाच्या भाव आनी भयणी. ह्या वेळार माथेवचो वांजेल 7वो अध्याय 20 आनी 1 वाक्य. माथेवचो वांजेल 7वो अध्याय 20 आनी 1 वाक्य. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारल्यार मात्र मारता तो हरियेकलो मारता तो हरियकलो. सर्गीच्या राजान रिगासोना. हा सर्गींच्या राजांत विरी घोसना. आमी सोम्या सोम्या मारतना कशें म्हणटा म्हणून ते पळयचे आमी. आमचें मन एका कडेन, काळीज एका कडेन, आमी एका कडेन सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारल्यार असल्यांचे आराधाक म्हाका नाका म्हणटा सरस्पूर देव. आनी असल्यांची बगार जो कोण सर्गीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता, जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राजान रिगतलो. तो सर्गींच्या राजांत रिगतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून कोणी एकलो मागणें करता, आमी मागणें करचें न्ही. आमी मागणें करतना आमी कॉन्सियस आसचे. आमची मत खंय आसा पळयचे आमी कॉन्सियस आसून मागण्याक आमी भितर सरचे म्हणटा. देखून आमी केदाळे देवाचें उतर अशें सांगता की पळया, विधेयपणाचें मागणें, विधेयपण, खालतेपण, विधेयपणान आमी मागूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो तिसरो अंत जावन आसा भावार्थाचें मागणें. भावार्थान आमी मागूंक जाय. भावार्थ नासल्यार आमचें मागणें व्यर्थ. जर आमकां आमी मागलें देव दिता म्हणून खंडीत पातयेतो जाल्यार आमकां मेळटलें. जर दिता की ना गी केदाळा मेळटा गी कशें गी म्हूण तुवें मागल्यार खंडीत तें तुका मेळचें ना. कित्याक भावार्थ गरज. जाकोबाचें पत्र आमकां सांगता 5वो अध्याय जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 15 and 16 15 आनी 16वें वाक्य पळया. भावार्थान केल्ले हे मागणे भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ता बरें करता पिडेस्तांक बरें करतलें आणि सोमी ताका परत्यान आनी भलायकी दितलो. सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. जर तुका भावार्थ आसा एका पिडेस्ता खातीर मागताय, तुवें मागलेलें तुका खंडीत मेळटा म्हणून फातयेताय जाल्यार खंडीत तुजें मागणें देव आयकतलो आनी ताका पिडेस्ताक बरी भलायकी दितलो. सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदार आदारलेली ताच्या इड्यान खंयचीय पळया, पातकां आदारलेली खंयचीय पातकां ती जावं ती जावं ताका बक्षतली. ती ताका बक्षतली. पळया, आमी मागल्या वेळार एका पिडेस्ता खातीर मागल्या वेळार जेजू ताची पिडा मात्र गुण करची न्ही, बगर ताची पातकां बक्षयता. जेजू हर एक पटी पिडेस्तांक गुण करतना पयलें सांगता तुजी पातकां बक्षली म्हणून. पातकां बक्षून तांकां गुण करता. आमकांय तशें आमी देवा कडेन खंयच्याय एका पिडेस्ता खातीर मागता जाल्यार देव आमचें मागणें पयलें आयकता, तितलें ताका बरें करता, ताका परत्यान भलायकी दिता. तितलें मात्र न्हय, बगर ताची पातकांय बक्षिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी मुखार सांगता पळया, देखून तुमची पातकां एकामेका उसान सांगा. एकामेका म्हळ्यार मागण्यांत बसतना तुजी पातकां उसान सांग म्हणून सांगता. आणि एकामेका पासत मागा. आनी एकामेका खातीर तुका कोणें दुखयलां त्या पातकाक कारण जाल्लो कोण ताकाय तूं बक्षी, ताका ताच्या खातीर माग म्हूण सांगता. देखून तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. बऱ्या मनशान केल्ले मागणे बऱ्या मनशान केल्ले मागणें भोव चड शक्तिवंत आनी फळादीक जातलें. प्रेज द लॉर्ड. भोव शक्तिवंत तुवें केल्लें बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव शक्तिवंत आनी फळादीक जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवान आमकां कसलें बरें गिफ्ट दिलां पळया. देखून आमी पर्सनल प्रेयर खंयचेंय तुमी करना जाल्यार पर्सनल प्रेयर बिल्डअप करूंक तुमी हर प्रयत्न करा तुमच्या जिवितांत. बसा मागण्यान बसा. ते जाल्यार मात्र देव आमकां आनी एका वाटेन तुवें देवा मुखार करशिल्लो एक घडी सयत केदाळात ती पाड जावची ना, बगार तसो प्रतिफळ तुका देव दितलो. तूं फळादीक जातलें म्हूण सांगता. मार्काचो वांजेल सांगता 11 अध्याय 20 आनी 4 वाक्य. मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24 सांगता. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सक्कड तुमी मागण्यान कितें सक्कड तुमी मागण्यांत मागतात, कितें सक्कड तुमी मागण्यान मागतात ते सक्कड मेळ्ळांच म्हूण समजा. तें तुमकां सगळें मेळ्ळांच म्हूण सत्माना. भावार्थ हो
सगळे मेळनात म्हूण सतमंदा आनी तें तुमकां मेळटलें आनी तें तुमकां मेळटलेंच म्हणटा जेजू पळया ही जेजूची उतरां मार्काच्या 11:20-4 वाक्य देखून हांव तुमकां सांगता की तें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळनाच म्हूण सतमंदा आनी तें तुमकां मेळटलेंच कांयच दुबाव अवजारू ना मेळटलेंच देखून आमकांय जें कितें मागता तें मेळटात म्हणची आज नाल्यार फाल्यां पोरवां केद्दाला म्हणी तुवें मागलेलें मागणें बिलकुल इन्कार जायना देवाच्या समकार खंडीत तें आसता आनी ताका जाप देव खंडीत जावन दिता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मत्तेवाचो वांजेल सांगता 20 अध्याय मॅथ्यू चॅप्टर 21:19 19व्या वाक्यांत आणि वाटे देगेन आसलो एक अंजिराचो रूख एक पळोवन वाटे देगेन आसलो अंजीरचो रूख पळोवन तो ताच्या मुळांत गेलो ताच्या मुळांत गेलो पूण ताचेर पानां शिवाय ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका दुसरें पळोवंक मेळ्ळें कांय ताका पळोवंक मेळ्ळें ना ना. तो त्या रुखाक म्हणालो तो त्या रुखाक म्हणालो ह्या फुडाक केदींकच तुका फळ जायना जावं ह्या फुडां केदींच तुका फळ जायना जाव तेच घडये त्याच घडये तो अंजिराचो रूख तो अंजीरचो सुकोवन रूख सुकोवन गेलो जेजूचो भावार्थ पळया जेजूचे असलेले ते देवाच्या उतराचे सकत पळया कळली आज सगळे बायबल तो जावन आसा तो एक बायबलच जाता कंप्लीट नियमशास्त्र आनी सगळे नवो सल्लो सगळं तत्व जावन आसा मगाच्या भावाने ती सकत ताचे ते असलेली आनी ताणें सांगल्या बरा ताचो भावार्थ इतलो गे ते सांगल्या बरा थंय घडले आनी ते 20वें वाक्य सांगता हें देखतेस शिस्त टक्क जालें फटक जाले कसो तो एकदम सुकलो कसो तो एकदम सुकलो जाता थंय एका विचारलें. घडये भितर सांगून उतर काडच्या पयल्यान तो सुकून येवचो म्हळ्यार तो भावार्थ कसलो जायचे जेजूचो विश्वास कसलो जायचे देखून आज आमी जेजूचे शिस म्हणटा जेजूचे भुरगीं म्हणटा तर तो आमचो बापूय जाल्यार ताका बापायक आसलेलो भावार्थ भुरग्यांक हेजे की नाका बापय आनी बापायन केल्लीं कामां भुरग्यान खंय तरी करीचे की नाका एक बापूय कोणाक प्रॅक्टीस करता आपल्या भुरग्याक आपल्या खंय तरी व्हड जातना म्हज्या पुतान आमची कामां करीचे म्हणून खंडीत त्या भुरग्याक त्या रितीन वागोवंक प्रयत्न करता त्या रितीन ताका आधार दिता त्या रितीन ताका शिकाप दिता खंयचे एक एम आसता बापायक आवयक एक एम आसता पुतान कितें जायचें म्हणून तशेंच जेजू की ताच्या भुरग्यांनी हांवें आनी तुवें कशें जायचें म्हणून ताका एक एम आसा ताका एक उद्देश आसा ह्या संवसाराक धाडलेलो उद्देश सोम्या कसलो म्हज्या जिवितांत तो जारी कर म्हणून तुवें मागूंक शिकचें मोगाच्या भावान ही पुरो पर्सनल मागण्यान मात्र जाता देवाची हर एक योजना आमचे थंय जारी जावंक मागूंक पर्सनल मात्र प्रेयर एकच प्रेयर रावचें पर्सनल प्रेयर ह्या ग्रुपान मागूंक जायना तुज्या वैयक्तीक कितें आसा तें पर्सनल प्रेयरान मात्र देवा कडेन समर्पण करून दिवंक देवाक एक भेटून दिवंक जाता देखून आमचे पर्सनल प्रेयर एकदम बिल्डअप करूंक आमी शिकचे मोगाच्या भावानी बहिणी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हेब्रेवांचे पत्र सांगता 4 अध्याय 16 वाक्य हेब्रे चॅप्टर 4:16 सांगता तर गरजे आकांतीच्या वेळार तर गरजे आखांताच्या वेळार तुझ्या गरजे आखांताच्या वेळार आमकां दया आणि आधार मेळचे खातीर आमकां दया आणि आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान आमी देवाच्या धैर्यान देवाच्या कुरपेशी आसनाक कुरपे सिंहासनाक आमी लागीं सरता पर्सनल प्रेयर म्हळ्यार देवाच्या कुरपे सिंहासनाक तुवें लागीं सरचें वडील आमी तेंच सांगलें देवाचो संबंध जोडून काडयो देवाचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक एकच एक आमकां अवकाश आमचें पर्सनल प्रेयर वैयक्तीक मागणें बिल्डअप करचें ते जाल्यार मात्र देवाची दया देवाचो आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासना मुखार वचया म्हणटा देखून हेब्रेवांच्या पत्रांत क्लियर सांगता आमी त्या कुरपे सिंहासना मुखार वचचें म्हणून देखून हें पर्सनल मागणें जावन आसा त्या कुरपे सिंहासना मुखार तुवें बसचें एक वर तुवें बसतना मोगाच्या भवान बेनी मस्त जाणांक पर्सनल प्रेयर करूंक जायना म्हाकाय जायनातलें पयलें म्हाका पर्सनल प्रेयर करूंक जायनातलें पूण हांव काली करतालो सकाळीं वचून म्हजें इल्लेशें काम जातास म्हज्या भुरग्यांचें ट्रीप आसलें इस्कालाचे ट्रिपार पुरा करन 1 घंटो आमी एडोरेशन मॉनेस्ट्रीक वचून थंय 8:30 तावन 9:30 वरांसर बसतालो म्हाका मागूंक कळनातलें बगार हांव बसतालो खाली थंय सक्रामेंत पळयतालो हांव बघता म्हाका मागचें कितें कालें म्हणून म्हाका बिलकुल कळनातलें खंयचेंय कळनातलें बगार बसतालो हांव कित्याक म्हळ्यार एक म्हाका कळीत आसलें एक सिनाय पर्वतार जेन्ना मोइजेक सर्वेस्पर देव बेडता आसतना आनी थंय एक बोलें जळून आसलें आनी थंय उजो थंय आसलो उजो म्हळ्यार देव जावन आसा उजो जेजू जावन आसा तो उजो जेजू जावन आसा उजवाड
आता त्या उज्याच्या भोंवतणी एक उसो आता पळय येवंक पडला मस्त जाणां नॉर्थान तुमी गेल्यार थंय लांकूड पेटोवन राती आनी पुरा ताच्या भोंवतणी बसतात सकाळीं भोंवतात आमी ल्हान आसतना कित्याक येवंक वता आसतना भाताक सकाळीं उजो घालतना ताच्या भोंवतणी आमी बसताले हांव कित्याक तातूंत कितें ऊब मेळटा तशेंच मागण्याक बसतना तुवें तुज्या एकत सक्रामेंतान घे या सक्रामेंता मुखार घ्या इगर्जेन घ्या तुज्याच घरान तुज्या रुमांत तूं देवा मुखार बसतना तो जोळत्या उज्याची ऊब तुका मेळटा तेन्ना पावता म्हज्या भावा आनी भयणी मागीर ऑटोमॅटीक तुका मागणें तत्व शिकयता कित्याक आपोस्तलांनी जेजू कडेन निसारलें आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आनी खंडीत जावन जेजून मागोवंक शिकयलें देखून आमी जेजू कडेन मागजे जेजू म्हाका मागोवंक शिकय आनी खंडीत जावन तो आमकां मागोवंक शिकयता हांवें इतलेंच मागलें म्हाका मागोवंक शिकय ताचे उपरांत म्हाका तें मागणें कशें करचें पर्सनल प्रेयर करचें कशें करचें म्हणून कोणें म्हाका शिकोवना बगार पवित्र आत्म्यान एक स्टेप बाय स्टेप आमकां शिकयलें ताच्या उपरांत आमी मस्त पर्सनल प्रेयरचे प्रिंट आवट काडून सगळ्या सादारण एक लागीं एक 5,000 कॉपीज आमी सगळ्यांनींतल्यान वांटिल्ल्यो कन्नडान इंग्लिशान कोंकणीन अशें पुरा पर्सनल प्रेयराचें कशें करचें गे म्हणून बिल्डअप करचें गे म्हणून देखून पर्सनल प्रेयरांत तुमी कितें मागतात तें तुमकां देव दिता देखून मगच्या भावा आनी भयणी तुका मागोवंक कळना मागोवंक जायना कांय प्रॉब्लेम ना बस 1 घंटो बस देवा मुखार बस पावता तुका ऑटोमॅटीक देव मागोवंक शिकयता तुवें देवाक टायम दिल्यार पुरो देव सगळें तुज्या जिवितांत करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी दुसरें जावन आसा ग्रुप मागणें मातेव वांजेल सांगता 18वा अध्याय 19वें वाक्य आनी 20वें वाक्य Matthew chapter 18 verse 19 and 20 त्याशिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतात जाल्यार म्हजो सारकीचो बाप ती तांकां दितलो जंय दोग वा तेग म्हजी नवी सांगता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगात प्रेज द लॉर्ड दोग या तेग म्हजे नवी सांगता मेळटात आमी घरांत मागणी करतना तेर्स करतना आमोरी करतना खंयचेय बायबल वाचतना आमी दोगां तेगा मणी आसतात कुटुंबांत एक दोगांत गोव बायलां आसल्यार पावता पूण एका मनाची जायजे आज मस्त हांवें पळयल्या बघा 90% क्रिस्तांव गोव बायलांत एका मनाच्या एका काळजाची नात देखून तांणी मागलें खंयचें मेळना कित्याक पयले सुवातेर मागण्याक तुमी रावतना दोगां सांगता मागतना एका मनाची जावन एक खंयची वस्त तुमकां मागता जाल्यार देव तुमकां 100% दिता म्हूण सांगता तर तुमकां मेळना जाल्यार कित्याक आमी एका मनाच्या एका काळजाची नात म्हणून देखून दुसऱ्यांची एक मनाच्या एका काळजाची जावंक बारीक कस्त घोव बायलांनी तरी जावयेत घोव बायलांनी भुरग्यांनी जरी एका मनाच्या एका काळजाचे जाल्यार पुरो न्ही तुमी कितें मागलें तें तुमकां दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सारकीचो बाप ती तांकां दितलो जंय दोग या तेग म्हजे नवी सांगता मेळटा थंय हांव आसा तांचे मदगात म्हूण सांगता देखून आमी खंयचे आमकां एक पाटी आतां मस्त कोविडा वरी आमकां इगर्जेक वचोंक चान्स मेळ्ळे ना सक्रामेंता मुखार चान्स मेळ्ळे ना आमचे कितलो लोक घरांनी मागोवन कितें तांणी जाय जाल्ले जोन काण घेवना कितले ती प्रॉस्परिटी जोन काण गेल्या गोत्ता ह्या कोविडा मारिफात कितले लोक देवा सरसीन आयला कितले लोक मागण्यात आयला कितले लोकांच्या जिवितांत अजापाने अद्भुत जाल्यात ह्या कोविडा द्वारे खंय तांणी सक्रामेंत घरांत आल्लो की तांच्या खंय नातले कित्याक सक्रामेंत आमींत मगच्या भाव कशें ह्या संवसारांत पयलें खबर नाकाल मरी माय जाली की तशें आमच्या काळजांत आमी सवललो जेजू आमकां सोन्न वचना जर आमी ताच्या सांगता जियेता जाल्यार ताका जाय जाल्यार आमी करता जाल्यार तो आमकां म्हाका आनी तुका बिलकुल सोन्न सोना आमीन ती एक जेजूचे खबर नाकाल कित्याक आमचे भितर जेजू आसा हर एका दिसा तूं मिसाक गेल्लो कितें जालें कितलीं वर्सां मिसाक गेल्या कितले आयतारांच्या मिसाचें बलिदान तुवें भेटयलां कितले पोटी त्या जेजूक स्विकार केला तो काल सोडून गेला म्हूण चिंताय गी ना मुखले काळ येतलो जेजून सांगला न्ही खंय तुमी वचनासतना तुमी रावल्ले कडेन देवाक आराधनाचो काळ वेतलो म्हूण आयलो तो कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक सोदून वचचें म्हणना जेजू आमच्या काळजांत आसा प्रेज द लॉर्ड दमदूताचें कृत्यां पुस्तक सांगता 12वा अध्याय 5वें वाक्य एक्ट्स चॅप्टर 12 वर्स 5 पेद्रूक बंदेंत गेल्ल्या वेळार बंदेंत आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचे मागणे कळन आसतना देवाचेर चडत वेले 4-5 जण संगता मेळून आपोस्तल संगता मेळून पेद्रू खातीर मागणे करताले पेद्रू जैलांत आसलो ताका बंदेंत आसलो आज मगच्या भावा आनी भयणी नॉर्थांत पळया आमचे ह्या सयत बंदेंत आसात फादर स्टॅन अजुनूय बंदेंत आसा
आम्ही जर आम्ही कंटिन्युएशन जावन आमकां एक कितें आमसत्व म्हणून भोगून जर आमी मागता जाल्यार इंटरसेशन करता जाल्यार आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी हर एक कडेन आमी इंटरसेशन करता जाल्यार खंडीत देव ताका सुटका दितलो. कशाक पेद्रू जेन्ना बंदेंत आसतना पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा वजीर सडत असले देखून ताणें पेद्रूक त्या बंदेंतान भायर हाडलो. देवदूताक धाडन ताका कुसळांक थापोवन ताका सगळे बांदून घाल्ले, ते संकळी तुटोवन ताका पांगरोवन सगळे गेटी पास करून भायर हाडून सोडले त्या देवदूतान. म्हाका भाव आनी भयणी तेदला मात्र घडले म्हणजे आतां हिंग घडटा. जर आमकां भावार्थ आसा जाल्यार बरो आसा जाल्यार कितलो आमचो क्रिस्तांव लोक मिशनरीज आज कितल्या जैलांनी आसात, कितल्या समस्यांनी आसात आनी प्रत्येक जावन थोड्या बायल्या गांवांनी कितल्या कश्टांत आसात. त्या मिशनरा खातीर आमी सदांच मागल्यार हे ग्रुप प्रेयर म्हणटात, आमी संगता मेळून मागणें करचें. तेदला आमकां खंडीत जावन सुटका मेळटा आनी तांकांय सुटका मेळटा. 25 संगत पवित्रपणान मागचे. पवित्रपण नासतना मागल्यार आमचे मागणे आयकोंक साधना. जोशुआ प्रवादी सांगता 3रो अध्याय 5वें वाक्य. जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 म्हणटा आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा. फर्स्ट तुमकांच तुमी पवित्र करा. कित्याक फाल्यां सरेस्पोर देव तुमचे मध्ये अजापां करतलो. पवित्रपण असल्यार मात्र अजापां पळोवचे भाग मेळटा. नितळ असल्यार मात्र अजापां पळोवचे भाग मेळटा. देखून आमी कस्तांत कित्याक रावचे हे पवित्रपण जोडूंक आमी प्रयत्न करया. इसाया प्रवादी आमकां सांगता 50 आनी 9 अध्याय 2रे वाक्य. आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 2 सांगता बगार तुमच्या अपराधावरवी तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा आसार झाला. पळय आमी मागण्याक रावतना जावं ती ग्रुपांत जावं ती पर्सनलांत म्हजो आनी देवाचो वेगळो आसार जाला गे. खंयचे तरी तसलें पाताक म्हजें तें आसा गे. कित्याक देव सांगता कित्या तरी एक तुजो आनी देवाचो संबंध तुटता जाल्यार थंय पाताक आसा. पाताक असल्यार मात्र देवाचो आनी म्हजे मदलो संबंध तुटता. जर म्हजे ते पाताक ना जाल्यार म्हजो आनी देवाचो संबंध तुटोवंक कोणाच्यानी साध्य ना. म्हाका भावान भयणी देखून उलोवन म्हणालो तो बगर तुमचे अपराध तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा आसार जाला. तुमच्या पातकांनी तांचे तोंड लिपयला आनी हे वरवीं पळय आमच्या पातका वरवीं देवाचें तोंड आमी लिपयता. देवाचें तोंड आमी लिपयता. ताका एक पर्दो घालून सोडटा. आमची पातकां तितली भिरांकूळ जातात. देखून म्हज्या भावा आनी भयणी आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. ह्या वरवीं देव आमकां आयकूंक शकना. इसाया प्रवादी सांगता 1 अध्याय 15वें वाक्य. इसाया चॅप्टर 1 वर्स 15 सांगता तुमी तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हाताक असल्यार कितले भिरांकूळ पळया. जेन्ना तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतलो. जायती प्रार्थना तुमी केल्यार हांव तुमकां कान दिवचो ना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात म्हणटात, म्हळ्यार पातकान भरल्यात, खोटेपणान भरल्यात म्हणटा. म्हज्या भावा आनी भयणी ह्या संवसारांत भाग्यवंत म्हणलो कोणी ना. देखून भाग्यवंतपणाच्या वाटेन आमी आसा तितल्यांत भाग्यवंतपणाक आमकां देवान आपोवण दिला. देखून हर एक दीस आमी क्लेन्सिंग करचें. पर्सनल प्रेयरांत ह्या ग्रुप प्रेयरांत पयल्या मागण्याक रावतना आमची पातकां वळखून काण घेवन देवा कडेन काकुळत मागून देवा कडेन बक्षाने मागून देवा आमकां रावंक योग्य जायशें आमी मागून तर आमी मागता जाल्यार खंडीत त्या कालथेपणान मागता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षितलो आनी आमची मागणी आयकतलो. आयजाया 58 सांगता 6 था 9 वाक्य. आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 6 to 9 सांगता जायती जाणां उपास करून मागण्या करतात. पूण कसलो उपास देवाक जाय म्हूण सांगता पळय. हांव पसंत करता हो उपास हो पयले अनितीच्यो संकली मोडा. जुवाचे बांध सोडया. कश्टांत असलेल्यांक दगद सोंसलेल्यांक सुटका दिया. हर एक जू मोडून उडया. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया. विणग्यांक तुम्ही पांघरूंक दिया. आणि तुमच्या संबंधांक साडी नाकात. कुटुंबाचे संबंध साडी नाकात. पळय कितें ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळतलो. फांत्यार कसो सूर्य उदय येताना एक उजवाड पळय तो कितलो सोबीत दिसता तशी आमची जिवीत तसले जिवीत उजवाडान परजळतले म्हणून सांगता सरेस्पोर देव. आणि तुमचे गाय बेगीनच बरे जातले. म्हळ्यार आत्मीक गाय
बेगीनच बरें जातले. तुमचे नीतिवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले तुमचे नीतिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आणि सर्वेस्पराची आणि सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या पाटल्यान येतली. पळया, मुखल्यान काले आसतले, फाटल्यान काले आसतले. पळया, आमी देवा सांगत असल्यार देवान कितें आमकां करूंक ह्या संवसाराक धाडलां तें बऱ्या तरेन आमी केल्यार खंडीत देव आमकां जाय जाल्ली प्रॉस्परिटी, समृद्धीचें जिवीत तो दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज निमाण इतलेंच सवो पॉयंट आमकां मागोवंक शिकय. आपोस्तलांनी जेजू कडेन विचारलें आमकां मागोवंक शिकय म्हणून. पळया, लूक चॅप्टर 11 वर्स 1. लूक चॅप्टर 11 वर्स 1 सांगता, एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. मागण्या जाता सिसा मदल्या एकल्यान तशें लागीं म्हळें, सोम्या, जू हांव आपल्या सिसांक मागोवंक शिकयल्ले बरी, आमकांय मागोवंक शिकय, आमकांय मागोवंक शिकय. जेजून तक्षण मागोवंक शिकयलें. एक मिनिटीनी, एक सेकंडी ताणें फाटी करूं ना. इमिडिएट तक्षण ताणें मागोवंक शिकय म्हणटाना जेजून तक्षण आमच्या बापा मागलें म्हणलें शिकयलें. ते आपोस्तलां मागोवंक शिकयलें. ते धर्मसर आपोस्तलां मागोवंक कळनातलें, मागोवंक गोत्तनातलें, कशें मागचें म्हण कळनातलें. देखून आज आमकां तुमकां ह्या तुमच्या जिवितांत तुमकां मागोवंक कळना जाल्यार जेजू कडेन मागा, आमकां मागोवंक शिकय. आमचो भावार्थ सदाय ह्यो 2 संगती सदां येत मागा. एक म्हजो भावार्थ सदाय सोम्या आनी एक म्हाका मागोवंक शिकय. हर एक दीस, हर एक सकाळीं उठतना, हर एक सांजेर न्हिदोन येतना ही 2 मागणी तुमच्या जिवितांत आसूं. एक म्हाका मागोवंक शिकय आनी एक म्हजो भावार्थ सदाय. तितल्यांत बरो तुमच्या जिवितांत उरली सगळीं कामां देव आपलेस्तकी करतलो. देखून तुमची खंत हुस्को कितें आसा ते देवाचेर सोडा आनी तुमचे पर्सनल प्रेयर बिल्डअप केला आनी तशेंच ग्रूप प्रेयर बिल्डअप करा. ग्रूप तुमकां भायर ग्रुपांत असो मेळोवंक जायना जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत एक ग्रूप जावन आसा. तूं, तुजें बायल, तुजी भुरगीं एक ग्रूप जावन आसा. देखून घरांत तुमी मागणें करियेत. हर एक संगती आमी खंय दावोचें म्हणना. देवान सगळे आमच्या पांया तळा आण दवरला. ते रिसीव करचे, ते कान घेवचे मात्र म्हज्या आनी तुजें भाग जावन आसा.